Page 15, Sorvesparachi Seva Korat, A30, A30. Sorvesporak Bakanat, Mava Poirino, Deva Chena Foikarat, Soglia Porsano. Sorvesporak Bakanat, Mava Poinino, Deva Chena Foikarat, Soglia Porsano. Sorvesporachi, Seva Kora, Anonantachi, Mokti Korat, Sotkitangaon, Bitor Sorat, Santo Saniyat, Deva Mukar, Sorvesporak Bakanat, Mava Poinino, Deva Chena Foikarat, Soglia Porsano. Sorvesporak Bakanat, Mava Poinino, Deva Chena Foikarat, Soglia Porsano. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. आमचे सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. प्रितीचे म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी बाब सायबाचे जयंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात, जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्यो. देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान तो दाखयता ती वाट सदांच फुडें वचूंक ताची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज जे कोण आपलो जल्माचो दीस समोरमतात आनी तशेंच काजराचो दीस म्हूण समोरमतात, तांचे पासतपूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आयची वाचपाक जेजू आमचो बरो गवळी म्हूण जावन आसा आनी तो सदांच आमची राखवण करता आनी त्याच प्रमाणे आमकां तो मार्गदर्शन दिवन आमकां तो देवा सरशी हाडटा म्हूण आमकां भावार्थान म्हूण शिकवण दिता. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान जेन्ना अडखणो येतात, जेजू जावन आसा आमच्या वांगडा, पूण तरी पूण आमी वाट चुकता, पातकाची वाट म्हूण आमी धरता आनी त्याच वरवीं पातकान रावून आमी देवा सरशिले पयस म्हूण वेता. पूण तरी पूण आमचें जिवीत पळोवन देव आमकां परतून आपल्या गोपान म्हूण घेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर, आमच्या मनान, आमच्या काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बासोत भाग्यो सदांच सांगपार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Page number A4, page number A4. Moima Deva, O Sorki ani Shanti, Taja Ista Samsari, Sorvespara Deva, Sorgi Charaya, Sor Pavida Deva, Deva Papa, Amituka.
कोता आमी तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा सगळी मोहिमा देवा उंचोकी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराची पाप कांतान आमची काकलूद कोर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उंचोकी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उंचोकी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुझ्या आज्ञा प्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आप खुशेन शिळये पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराचे समेस मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या इंडान भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें पोजनच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो एका पिडेवंतान आमी एक दोयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवीन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्या नाजाराताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा तुमी बांदप्यांनी सोडून दिलोलो फातर तो पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा सोदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना कित्याक आमकां सोडून दिवंक सोकताच असलें आनीक दुसरें नांव मोलबाकाला देवान मनशाक दिवंक ना देवाचें उतोरें देवाचें वडोपकार आमचो जबाब जावं दी जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर सगळीं म्हणया जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ नासलोलो मनशांचेर विस्वास दवरच्या परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें राजकुरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो दवरल्यार अदीक बरें जबाब
जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. तुवें म्हजें आयकोलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सोर्वेस्परा. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. हे सोर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोताक जाल्या. जबाब जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. सोर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सोर्वेस्पराच्या गोरांत जावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सोर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताची माय मोग मिटमेर नासलोलो. जबाब जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. भगियोन जोवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो पोल्यात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरींच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलीं ती आजून पर्यान उगडाबें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडाबें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता. हीच आमकां खात्री आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. गीत घेवया B10, पयलो श्लोक B10. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Uluja tasomia, duci sakra aikota, duci sasnagutra, katsan balkonaretat. Uluja tasomia, duci sakra aikota, duci sasnagutra, katsan balkonaretat. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सांजो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव बरो गवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. पूण मनशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखून आनी मेंढराक सोडून पार काडटा आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचें कांय पडोंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी, जसो बापान म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी
ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरा पासत म्हजो जीव दिता आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात ती ह्या गोट्यांतली न्हय तांकांय हांवें हाडूंक जाय ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बापान बाप म्हजो मोग करता कोण म्हजो जीव काडिना पूण म्हजेच खुशेन हांव म्हजो जीव दिता म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता शुभ वर्तमानाची उतरां जेजू जावन आसा बरो गवळी सदांच तो आमकां राखता सांबाळता आनी आमकां मार्गदर्शन म्हूण दिता. हे उतरांचेर जर आमी भावार्थ दवरता तर कसलोच भिरांत आमच्या जिवितान आसचो ना. एक बरो गवळी कसो जेजू आपल्या मेंढरांचो ताळो आयकता. ती खंय आसात ते ताका जाणो. तांकां आपल्या जिवितान कितें जाय तेंय ताका जाणो आनी तेच प्रमाणे खंयची स्वाद एके भाशेन सेफ जावन आसा ती ताका जाणो. खंय कितें अडचण येवपाची आसा तो वळखता आनी तेच प्रमाणे आपल्या मेंढराक तो राखता आनी सांबाळता. आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी आमी कोविड-19 हितून आसां आमी जियेता. फुडें कितें घडटलें आमकां कांयच नको. तरी पूण आमी भावार्थ विश्वास जर आमी जेजूचेर दवरता फुडें कितें घडटलें तें देवाक जाणा आनी तेच प्रमाणे जेन्ना आमी भावार्थान आमचें जिवीत ताचे हातीन फुल्ली टोटल सरेंडर करून म्हूण दिता तो आमकां मार्गदर्शन म्हूण दिता. आमच्या अंतस्करणा भितरच्यान एक ताळोसो आमकां आयकोंक येता कितें म्हूण बरें जावन आसा, खंयची मार्ग आमी धरची आनी कशे भाशेन फुडें वचपाचें तो आमकां दाखयता. पूण जर आमचो भावार्थ उणो जावन आसा तर आमच्यान तो दाखयता ती वाट पूण चलोवंक आमच्यान जायना. आमी भियेता आनी त्या प्रमाणे आमची पावलां फुडें व्हरूंक आमी फाटीं म्हूण धरता. फुडें व्हरच्या जाग्यार आमी फाटीं उरता आनी तेच प्रमाणे आमचे भितरल्या टेन्शन्स वरीज ज्यो चिंतना येतात ते वरवीं आमी रावता. पूण जर तर आमी जेजूचेर सदांच भावार्थ विश्वास दवरून तो दाखयता ती वाट जिवंक आमी फुडें वचूंक प्रयत्न करता तर आमच्यान एके भाशेन खुशालकायेन आमचें जिवीत जिवंक म्हूण जाता. एकदां एका जंगलान एक कोलो आपले वाटेन चलत वेतो आसलो. तो फुडें वयता आसतना वाटेर वाग ताका थांबयता आनी ताका एक प्रश्न म्हूण घालता, तुज्यान ह्या वाटेन फुडें वचोंक जावचो ना. तूं जर फुडें वचोंक सोदताय जाल्यार हांव तुजो जीव घेतलो. तो कोलो ते वागाक म्हणटा, तुका नोकय. देवान म्हाका ह्या सगळ्या जनवरांचो लिडर म्हूण केल्लो आसा आनी तूं जर म्हाका मारशीत तर खरोच देव तुका बक्षुचो ना. वाग एके भाशेन हे उतरांचेर चिंतूंक म्हूण लागता. खरेंच जावन आसा तूं हे सगळ्या जनवरांचो लिडर? दर दाखोवन म्हूण दी कशे भाशेन तूं लिडर जावन आसाय म्हूण. आनी तो कोलो म्हणटा, तर ये तूं म्हज्या फाटल्यान ये, हांव फुडें फुडें वेतलो. जसो तो फुडें वचोंक म्हूण लागता सगळीं जनवरां ताका मान रिस्पेक्ट दिवन आपल्यो तकल्यो भागयतात. थोड्यो जमनीर सरपटून ताका रिस्पेक्ट म्हूण दितात. थोडी भिवून धांवून म्हूण वेतात. ते सगळे पळोवन एके भाशेन ते उतरांचेर वागाक विश्वास म्हूण येता. खरेंच हो जावन आसा हे जंगलाचो लिडर म्हूण. पूण तो वाग एके भाशेन आपले जिविताचेर नियाळ करिना. आमकां सगळ्यांक जाणा वाग जावन आसा जंगलांचो लिडर. पूण तरी पूण तो ते कोल्याच्या फाटल्यान चलता आसतना सगळीं जनवरां ताका पळोवन भिवून एके भाशेन त्या कोल्याक मान रिस्पेक्ट म्हूण दितात. पूण तो चिंत्तालो तो कोलोच एके भाशेन लिडर जावन आसा आनी म्हज्यान कांय ना.
जे भाशेन जर आमी ह्या एके भाशेन स्टोरीचेर आमी नियाळ म्हूण करता जेजू जावन आसा तो खरो गवळी, तो आमचे फाटल्यान चलत आसा आनी आमकां तो सांबाळता आनी राखता. जर तो आमच्या फाटल्यान आसा तर आमकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक ताका पळोवन दुश्मन देवसार सगळे पयस म्हूण वेतात. पूण जर आमी एके भाशेन आमचें जिवीत तेच्या हातीन म्हूण दिना आनी तो अधिकार ताका परतून म्हूण दिना तर आमचें जिवीत एके भाशेन वायट मार्गदर्शनार म्हूण वेता आनी त्या प्रमाणे आमी पातकान म्हूण पडटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर नियाळ करीत आसतना सदांच आमचें जिवीत देवाच्या हातीन दिवन भावार्थान विश्वासान आमचें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक फावो जावंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सोडपदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो, आंकवार मरेतान चोरमलो, पावस पिलाता काल ताणें कोसोसले, ताका कुर्साव सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं देव आमचो भावार्थ एके भाशेन वाडयता आनी त्याच वरवीं आमकां तो राखता सांबाळता म्हूण आमकां ही शिकवण म्हूण मेळटा. आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना सगळ्या ह्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यां पासत आनी जे गवळी जावन आसात तांचे पासत आतां आमी मागणी करुया. बरो गवली एकठांयता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवल्याची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्या खाल आशिल्ले पोरजेची एक हीण कोडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. बरो गवली गाय बांदता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्यापणाक लागून पोरजेक घायल करूंक न्हय, पूण बऱ्या सवलती उदेशी तिची घायल जाल्ली परिस्थितीक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आयकून घे. बरो गवली वळखता. आमी एकाच हिंडाचे वांगडी म्हूण जाणो जावन एकामेकाची परिस्थिती आनी गरज वळखून वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक सोगत जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. बरो गवली फुडाकार घेता. आयज धर्मक्रांतीक पाद्रींच्या आकारणेच्या घरां खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटना ह्या घरांतल्यान आमकां जेजू सारके बरे गवळी मेळूं म्हूण आनी ह्या वावराक मजत करूंक आमी उदारपणान फुडाकार घेवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आयकून घे.
भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलां त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुज्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवी जिवंक आनी तेच भाशेन भावार्थान विश्वासान सदांच तुजे सरशी आमी रावंक म्हूण तुज्या लागीं मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Asa Jesu, C4, page 29. आमची पातकां तुगून काडून निर्मोल खालसा तुका वोपून देवावानी मनशा मोदें संदान करूंक शांती करूंक आसा Jesu तुवेंच दिलो म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवून मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणी तुका भेटयले अप्रमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे जिणेन निर्फळ जावंक कधीच निर्मी नाका म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवी आसूं, आमची खालसा उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आमी वाखाणची, होरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो
तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मॅचाक. तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. वार्ताचो घोट परगोटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी पळोवता. तुझ्या येण्याक आमी उद्वेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागवेन झुजे, बागेवंत दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्या जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या सौम्या, तुवें तुमचे म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक वोडटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. Amen. आमेन. Page 74, Shelyang Kaundar, D46. Shelyang Kaundar, D46. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमी सदां बऱ्या गवळ्याचो शेळयो जावं आनी तुजे खुशे प्रमाणे हेरां मनशांक ताच्या हिंडान हाडूंक आमी अत्रेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सपूर्णायेन एक कर की मजुरीकारांनी आनी नागोवण्या दुस्पटलेल्यो दुसरी मेंढरांक आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो ओळखून आनी ताच्या हिंडान भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकूच हिंड
आनी एकूच गवळी आसून आमी समेज तुका एका ताळ्यान वाखाणतल्या हो दीस वेगी पावो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मातसो वेळ बसत. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन फर्नांडिसाक ताणें हे मीस आमचे पासून भेटयलेले आसा, प्रवचन केलेलें आसा, तर आमी तांकां आनी हेरांकूय देव बरें करूं म्हणटा. फाबियोलाक ताणें आमच्या सेवाधर्मांत आमकां मदत केलेली आसा गायनांनी, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे वांगडी हांगसर आसात ते आमकां मदत करतात तरेतरेची, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे लोबोक ते मिडियाचो वावर करतात तांच्या सांगाते बरोबर, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक व्हडा भक्तीन आनी विस्वासान तुमी हांगसर येतात. देव तुमचें आयकता, कित्याक बागयोन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासून मागता. कठीण परिस्थिती ह्या दिसांनी आमी अणभवता, पूण तांकां लागून सायबीण मांयक लागून आमकां ते म्हणल्यार फुडें वचोंक ती मदत करतात. तर ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण हजारांनी लोक ह्या मिसान आख्ख्या संवसाराक भाग घेतात. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचो विस्वास भावार्थ सायबाचेर आसा. ताका लागून तुमी हांगसर असो वेळ सादतात जेजू बरोबर. तर तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां ह्या उपरांत 10-15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. 11 दिसांनी सोमवार ते शेनवार मिसां 7 आनी 8 आसात आमचे भाशेन. पूण आमी सकाळची म्हणल्यार तूं एक 6 मीस इंग्लीश भाशेन घेता, तें म्हणल्यार तूं लोक येना पूण तें आसा. आनी 5 आमी पवित्र भोजोण दवरता, कित्याक आमी जाणो तुमकां सगल्यांक मागण्याची गरज, आनी हांगसर आमी मागणें तुमचे पासत म्हणल्यार तूं कोत्ता. पवित्र भोजणेंत खूब लोकूय म्हणल्यार तूं भाग घेतात. तर हे भाशेन आमी एकामेका पासत मागया. आतां मायाचो म्हयनो तुमी जाणत, सायबीण मांयक भेटयलेलो आसा. तेरसाचो म्हयनो मागणें करात, कोत्तात तुमी. पूण आमी यूट्यूबाचेर सादो त्योस आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस घालतल्यान तुमच्यान तातूंतय भाग घेवंक जाता. हेरूय प्रोग्राम तातूंत आसात. ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉर्न जिजस वो यूट्यूब चॅनल आमचो तुमी जाणत, दुसऱ्यांकूय सांगात. आतां सोयर मायेचे वो दीस म्हत्वाचो, कित्याक सोयर मायेचे 1542 वर्सां गोंयचो साहेब गोंयांत पावलो. तर ताका लागून सोयर दर म्हयन्याचे आमी ताच्या कॉपेलांत हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वटेन पळयशात जाल्यार एक सुपुल्लें कॉपेल आसा. आदली ती कॉलेज आसलेली, जी कॉलेज ताका दिल्ली, आनी तो आनी हेर जेजुईट चलयताले बरीं वर्सां. मागीर म्हणून तूं सगळें बंद जालें. पूण हे कॉपेल आनी बाय आसा, तर तुमच्यान थंयसर 10 वरांचेर मिसान दर म्हयन्याचे 6 तारखेर भाग घेवंक जाता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. K11 जोयती वोन तो जावन येता, पेज 144, K11. Zoiti vonto sauneta, meloniat lo chivon sata.